जेजूच्या पवित्र काळजाक अर्गामी स्थितात डोरिस डिसोजा आनी सर लोकांच्या इराद्या खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. प्रार्थुया. सरपदेदारा ससनाच्या देवा, मनशा कुळाक कलतेपणाची देख दिवंक आमच्या सडोंदरान मनशा सैम घेवचें आनी कुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमच्या जिणयेंत ताचे सुस्निकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळोवंक काणवळ्यान आमकां फावो कर. त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. थकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एक शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भशेन आपणाक चीत दिवंक हर साकाणी तो म्हजें कान जगरत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजें कान उगडलां आनी हांव उपराटूंक ना. हांव पाटी सरूंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजें पाट दाखयलें. म्हजें काड ओडतेल्यांक हांवें म्हजें पोलें दाखयलें. केन्ना आनी तिंपी मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांव आत्मानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भशेन घट केलें. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतर हें. देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. हांवें किडो न्हय हांव मनीस सर्वांनी कांटाळसो वोळायतात नकलां करतात. म्हाका पळयलो म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. म्हजे वस्तूर विभाग सीतात घालून सोडती दगल्याक म्हाका एकल्याक सोडी नाका. लाभय सोम्या आदार म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. तुजे दयेन विस्तार सबेन स्तुती हांव गातोलो. परजे मुखार आंगयले सर फारीक हांव करतोलो. म्हज्या देवा कित्याक तुवें
सांव पावलून फिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सैबान तो देव, तरी त्या सामसणपणाक तो लाबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो करून मरणा पर्यान, खुर्साच्या मरणा पर्यान तो विदेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नावाप्रास व्हरतें नांव ताका दिलें. अशें ताणें खुशी व्हेली. भागवजय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी, आनी परगटिजय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतर हें देवाचे घडोवकार. मार्का प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या कश्टा मरणाची चरित्रा. पास्काचे आनी बेकामेर उंड्याचे परबेक 2 दीस आसले. प्रधान याजक आनी शास्त्री जेजूक कशें हिकमतेन धरचो आनी जिवेशी मारचो म्हणून घुटमळ करी लागले. पूण ते म्हणाले, परबेच्या दिसा नाका लोक कांय उसांबळ जायत. जेजू बेतानियांत कोडकार सिमोनच्या घरा गेल्लो. थंय तो जेवणार बसून आसतना एक स्त्री एक चंद्रकांती सिसलेंत मोलादीक जटमांसी सुगंध तेल घेवन आयली आनी ती सिसली फोडणो जेजूच्या मस्तकार तिणें तें ओतलें. हें पळोवन थंय आसलेल्या भितरले थोडे संतापले आनी आपणायतल्याक म्हणाले, ह्या तेलाचो असोय विबाड करचो कित्याक? असलें तेल 300 रुपये प्रास चड मोलाक विकयेत आनी मेळ्ळो दुडू दुर्बळ्यांक वांटियोतो. देखून रागान ताणीं तिका बेश्टायली. पूण जेजू म्हणालो, सोडा तिका, कित्याक तुमी सोदतात? म्हजे थंय तिणें एक उत्तीम करणी केली. दुर्बळी तुमचे मदें सदांच आसात आनी तुमकां खुशी आसा तेन्ना तुमी तांकां बरें करयेत. पूण हांव सदांच तुमचे सोबे आसचो ना. हिका कितें तांगता तें हिणें केलें. म्हज्या निकेपाक म्हूण पयलेंच म्हजे कुडयेक इणें तेल मागलें. सतस हांव तुमकां सांगतां, जंय सगळ्या संवसारार ही सुवार्ता परगट जाताली त्या सर सुवात्यांनी तिणें केल्ली ही करणी तुज्या उगडासाक सांगतली. उपरांत 12 एकलो जुदास इस्कारियोत जेजूक पराधीन करच्या उद्देशान प्रधान याजका जरशीं गेलो. तो आयिल्लो उद्देश समजून ते भोव खुशी जाले. देखून ताका ताणीं दुडू बासयलो. तो वळतावन जेजूक दर दिवचो एक बरो संदर्भ तो सोदूंक लागलो. बेकामेर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शिस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करीचय म्हूण तूं म्हणटाय? तो वळो आपल्या शिसां मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शारा भितर वसा. थंय खांदार उदकाचो कळसो दवरून वेतालो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घरांत घराच्या धनियाक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसां सांगता, पास्काचें जेवण जेवचें म्हजें जेवण आसाल खंय आसा? तवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय आमकां तयार करा. शीस भायर गेले आनी शाराक पावले.
थंय ताणें सांगिल्लें बरींच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्कांचें जेवण तयार केलें. सांज जातच तो आपल्या 12 शिसां सांगाता बसलो. पंक्तीर बसून जेवता आसतना तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मदलो एकलो म्हजे सांगाता जेवता तो म्हाका गतान पराधीन करतलो. शीस आकांतले आनी एक एकलोच हांव तो म्हणून ताचे लागीं विचारूंक लागले. जेजू म्हणालो, तो 12 एकलो म्हजे सांगाता पलगनांत हात घालता तो. मनशां पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणें वेता तें खरें, पूण कोणा मुखांतर मनशापूत पराधीन जाता ताका धिक्कार. जल्म कसुनातलें जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दिताच तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दिताच ती तांकां वांटली आनी ते सोमेस्तांतले पियेले. आनी तांकां तो सांगी लागलो, हें म्हजें रगात सल्लो तीर करता तें सोमेस्त मनशा पासत वारायलें. सतच हांव तुमकां सांगतां, देवाच्या राजांत नव्यान पियासर ह्या फुडां 10 फळांचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जातच ते ओलिवे दोंगराक भायर सरून गेले. तो वळो जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमी सोमेस्त म्हजे वयलो विश्वास कणतल्यात. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गवळ्याक हांव जिवेशी मारतलो आनी हिंडाचे बकरे दसपडटले. पूण म्हाका जिवांत उठयल्या उपरांत तुमच्याकी पयलें हांव गलिलेयाक वेतालो. ताका पेद्रो जाप दिवन म्हणालो, हेर सकड तुजे विश्वास चुकोत जाल्यारय म्हाका चुकचो ना. पूण जेजून ताका सांगलें, सतच हांव तुमकां सांगतां, आयचे राती कोंब्यान 2 फावटीं साद घालच्या आदीं 3 फावटीं तूं म्हाका नाकारतलोय. पूण पेद्रो भासून म्हणालो, तुजे सांगाता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यारय हांव तुका नाकारचो ना. आनी सक्कड तेच परे म्हणाले. आनी ते गेत्सेमने नांवाच्या एक मळ्याक येवन पावले. थंय आपल्या शिसांक तो सांगी लागलो, हांव मागणें करीसर तुमी हांगा बसा. आनी पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांक सांगता घेवन तो मुखार गेलो आनी दुखेस्त आनी कंतिश्ट जावंक लागलो. आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुकान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता. तुमी हांगा रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. आनी चिक्के पयस वचून तो धरणीर सर पडलो आनी साध्य जाल्यार ती कश्टांची घडी आपणा वयली उतरोवन वचो म्हणून मागे लागलो. तो म्हणालो, आबा बापा, सर संगती करूंक तुका साद. म्हजे वयले हे संकश्ट निवार. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें. उपरांत तो आपल्या शिसां सरशी आयलो आनी ते न्हिदोन आसले ते पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, सिमांव, तूं न्हिदलाय? 1 घंटोभर जागे रावंक तुज्यान नजो जालें? तुमी ताळणेक सांपाडनाशें जागे रावा आनी मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. तो परत्यान गेलो आनी त्याच उतरांनी मागे लागलो. परत्यान आयलेल्या वेळार शीस न्हिदोन पडलेले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकलेले आनी ताका कितें जाप दिवची म्हूण तांकां कळ्ळें ना. आनी तिसऱ्यान पाटी आयलेल्या वेळार तांकां म्हणालो, कितें आनीकी न्हिदोन विशय घेतात? पुरो वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पुताक धर्न खोट्या मनशाच्या हातांत दिताले. पुटा, आमी या, म्हाका पराधीन करतलो आयला. अशें तो उलोवन आसतनाच जुदास 12 एकलो मुखार आयलो. ताचे सांगता तालवारी आनी दांडे घेवन आयिल्लो व्हड एक जमो आसलो. तांकां प्रधान याजकांनी, शास्त्र्यांनी आनी मातबाऱ्यांनी धाडलेले. पराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्तो दिल्लो. जाका हांव उमो दितां तोच तो, ताका धरा आनी 17 वरां. तो येतच शिदा जेजू सरशीं वचून मेस्त्री म्हणालो आनी ताणें ताका उमो दिलो. तोड हेरांनी ताका घट्ट धरलो. तेन्ना सरशीं आसलेल्या मदल्या एकल्यान आपली तलवार भायर काडून श्रेश्ठ याजकाच्या एक नावकाराचेर मारली आनी ताचो कान कापून सोडलो. जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो,
सोराक धरूंक आयले बरी तालवारी आनी दांडे घेवन म्हाका तुमी धरूंक बायसर आयल्यात. दिसान दीस हांव देवळान तुमचे मदगात शिकयत आसतलो आनी तुमी म्हाका धरलो ना. पूण आतां पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें पूर्ण जाय जै. इतल्यार शीस सक्कड ताका सांडून फोडलें. पूण एकलो तरणाटो उक्त्या आंगार फकत एक साणाची वोल पांगरून जेजू फाटल्यान वेतालो. ताका ताणें धरलो, पूण तो वोल तांच्या हातान सोडून विणगोस तांचे तावन फोडून धांवलो. उपरांत जेजूक ते श्रेश्ठ याजका हुजेर व्हरून गेले. थंय प्रधान याजक, शास्त्री आनी मातबारी जमो जाल्ले. तेणें पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान वचून श्रेश्ठ याजकाच्या राजांगणान भितर सरलो आनी थंय राखवल्यां सांगाता उजासशें बसून दग घेवंक लागलो. तवळ प्रधान याजक आनी सगळी सानेद्रीन सभा जेजूक मरणाचें फर्माण दिवचे खातीर खंयचीय एक साक्ष मेळत गाय म्हूण सोदताली, पूण एकय तांकां मेळ्ळी ना. सबार जाण मुखार येवन ताचे विरोध फट साक सांगी लागले, पूण तांच्या साक्षींक एकामेका ताळ पडले ना. शिकी थोडे जाण उठले आनी ताचेर फट फिर्याद मांडून म्हणाले, हातांनी बांदिल्लें हें देवाळ हांव मोडटलो आनी हातांनी बांदूंक नातल्लें आनी एक देवाळ तीनच दिसांनी हांव उबारतलो म्हूण ह्या मनशान म्हणलें आमी आयकलां. तशें जाल्यारय तांच्या साक्षींक एकामेका ताळ पडले ना. तेन्ना श्रेश्ठ याजकान सभे मुखार उबो रावन जेजू लागीं अशें विचारलें, तुजे विरोध हांणी हाडल्या फिर्यादींक तूं कांयच जाप दिनाय? पूण जेजू जाप काडिनासतना ओगोस्त रावलो. तवळ श्रेश्ठ याजकान परत्यान ताका सवाल करून म्हळें, तूं क्रिस्त सदैव देवाचो पूत न्हय? जेजून जाप दिली, वय, हांवच तो. आनी मनशा पुताक सर पदवेदा देवाच्या उजव्याक बसून आसलो आनी अंतराच्या कुपांचेर देंवून आयिल्लो तुमी पळयतात. तितल्यार श्रेश्ठ याजक आपलें वयलें वस्तूर पिंजून म्हणालो, आनी की आमकां साक्षीची गरज कितें? पळया, ताणें केल्ली देवनिंदा तुमीच आयकली. आतां तुमचो अभिप्राय कितें? तांणी सक्तांनी ताका मरण फावो म्हणून तीर्प दिलें. तेव्हा थोडे ताचेर थिंपी उडोवंक लागले. ताच्या दोळ्यांक वस्तूर बांदून आनी ताका मुठी मारन ते म्हणटाले, कोण म्हूण पारखून आमकां सांग पळया. आनी थंय आसलेले नौकर ताका तपडां वयर तपड मारताले. तेणें पेद्रू आनीकी सकला आंगणांत आसलो. श्रेश्ठ याजकाच्या साकरण्या मदली एकली तेणें पाशार जाताना पेद्रू धग घेवन आसलेलो तिका झळकलो. तिणें ताका बरो करून पळोवन म्हळें, तुंय नजरेतगार जेजू सांगाता आसुल्लोय? पूण पेद्रू ना करून म्हणालो, हांव नेना. तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी थंय तावन उठोन दारवट्यांतल्यान भायर वेताना परत्यान ते साकरणेन ताका देखलो. आनी थंय आसलेल्या लागीं ती म्हणाली, होय, तांचे मदलो एकलो. पूण परत्यान ताणें नाकारलें. थोड्या वेळान उपरांत ताणेंच सरशी नासलेले पेद्रू लागीं म्हणाले, न्हीज जावन तूं तांचे भितरलो एकलो. दुबाव नासता तूं एक गलिलियागार. तितल्यार पेद्रू आपणाचे शिराप मागोवन सपूत घालन म्हणालो, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी ते घडये कोंब्यान दुसऱ्यान साद घालो. तवळ पेद्रू उगडास आयलो जेजून ताका सांगिल्ल्या उतरांचो. कोंब्यान 2 पटी साद घालच्या आदीं 3 पटी तूं म्हाका नाकारतलोय. आनी तो सगळोच घडलो आनी रडोंक लागलो. उजवाडलेल्या फरा प्रधान याजकांनी मातबऱ्यांक आनी शास्त्र्यांक सांगाता घेवन म्हणजे सगळी नितीसभा जमोवन ठराव घेतलो. उपरांत जेजूक तांणी खोडो घालून व्हेलो आनी पिलाता अधीन केलो. पिलात जेजूक विचारी, तूं सुदैवांचो राय? जेजून जाप दिवन म्हळें, तें तूं सांगताय. प्रधान याजकांनी ताचे विरोध सबार फिर्यादी मुखार हाडल्यो. देखून पिलातान ताका परत्यान सवाल केलें, इतल्यो फिर्यादी तुजे ते मांडटाना तूं कांयपणी जाप दिनाय मू? तरी जेजून कसलोच शब्द काडलो ना. तें पळोवन पिलात विजमेत पावलो. परबेच्या संदर्भार बंदिवाना मदल्या लोकान मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची रिवाज आसली. एक खाटकायाच्या वेळार खुनी केल्ले थोडे
त्या वेळार बंदेंत आसले. तांचे मदलो बाराबास एकलो. लोकांच्या जम्यान पिलाता मुखार येवन ताणें हरशें केल्ले बरीच एक कैदीक सोडून दी जाय म्हूण मागलेल्या वेळार पिलातान तांकां जाप दिवन म्हळें, जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडून दी जाय म्हूण तुमची खुशी. प्रधान याजकांनी फकत मस्त्रान ताका धरून दिलां म्हूण ते समजले. बाराबासाकच सोडून दी जाय म्हणून पिलाता लागीं मागोवंक प्रधान याजकांनी लोकांक शिकोवन साळवयल्लें. पिलातान तांचे लागीं परत्यान विचारलें, तर सुदेवांचो राय म्हूण तुमी आपयतात ताका हांवें कितें करीचय? लोकान बोबाट मारली. ताका कुर्सार मार. तवळ पिलात तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनिकी व्हडल्या ताळ्यान उपराट्यो बोबो मारन म्हणाले, ताका कुर्सार मार. तितल्यार लोकांक खुशी करचे खातीर पिलातान तांकां बाराबासाक सोडून दिलो, पूण जेजूक जरबान मारून खुर्सार जोडच्याक तांचे अधीन केलो. तवळ शिपायांनी जेजूक राजांगणा भितर व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो. उपरांत एक रक्तांबर वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी खांट्यांचो एक मुकुट विणून ताचेर घालो. उपरांत ते नामान कर्ण म्हणूंक लागले, नामान तुका सुदेवांच्या राया. आनी नळान ताच्या मस्तकार मारताले, ताचेर तिंपी उडयताले आनी दिंब्यो मोडून ताका नमस्कार करताले. शेकी ताची केळकुळां करून जाल्या उपरांत तांणी तें रक्तांबर वस्तूर काडलें आनी ताचेंच वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. सिरेनगार सिमांव आल्सेंद्र आनी रूप हांचो बापूय नाडान तावन ते वाटेन आपल्या घरा फाटीं वेतालो आनी ताका ताणें जेजूचो खुरीस व्हांवूंक बोळ केलें. उपरांत गोलगोथा नांवाचे सुवातेर ते ताका हाडून आयले. गोलगोथा म्हळ्यार खट्ट्याची सुवात म्हणलो अर्थ. थंय रक्ताबळ भरशिल्लो वायन तांणी ताका पिवंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. उपरांत तांणी ताका कुर्सार जोडलो. ताची आंग वस्तुरां कोणाक कितें मेळटा म्हूण सोडती घालून तांणी वांटून घेतलीं. जेजू कुर्सार मारतना सरुणें सकाळींची 9 वरां जातीत. ताच्या अपराधाची कळवणी अशें बरोवन घाल्ली. जुदेवांचो राय. जेजू सांगाता दोग स्वरांकी कुर्सार मारले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. आनी ते वाटेन वेतले ताची निंदा करताले आनी आपली तकली हालोवन म्हणटाले, वा, तूं देव मंदीर नाच करन 3 दिसांनी तें परत्यान उबारतलो न्हय? तर आतां कुर्सावयलो सकला देव आनी तुकाच बचाव कर. तेच परी प्रधान याजक आनी शास्त्री ताचे केळकुळां करून एकामेकां म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केली, पूण आपणाकच बचाव करूंक तो सकना. क्रिस्त इस्रायलाचो राय कुर्सावयलो आतां देंवून पळया, तवळ आमी ताका सतपन थाव. ताचे सांगाता कुर्सार जोडलेले तेच परी ताची निंदा करताले. सुमार 2 पार जाताना सगळे पृथ्वीचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत उरलो. वरां 3 जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून म्हळें, एलोई एलोई लामा सबक्तानी. तशें म्हळ्यार म्हज्या देवा कित्याक म्हाका तुवें सांडलाय. हें आयकून लागसार आसलेले थोडे पळय तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तितल्यार एकल्यान धांवून वचून एक दर्याळ शिरक्यांत बुडोवन हाडलें आनी एक बडयेक शिरकावन जिजून तांतलें साकी सारकें ताच्या वंटांक धरलें आनी म्हळें, रावा, एलिया ताका सकला देवूंक येता जाल्यार पळया. तितल्यार जिजून व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून प्राण केलो. ही घडी दिमी म्हणया. उबे रावया. तेव्हा देवाळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजोवन 2 फाळे जालो आनी कुर्सा मुखार उबो आसलो शतपती जिजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, हो मनीस नीज जावन देवाचो पूत. थोड्यो स्त्रियोय
थंय पयस उबो रावन ह्यो संगती पळयताल्यो. तांच्या मदें मोरी मागदलेन आनी धाकट्या जाकोबाची आनी जुजेची आवय मोरी आनी सालोमे. जेजू गॅलिलियांत आसतना तांणी ताचो पाटलाव केल्लो आनी ताची सेवा साकरी केल्ली. हाचे शिवाय ताचे सांगता जेरुजलेमाक आयिल्ल्यो हेर स्त्रियोय सभार आसल्यो. सांज जाल्या उपरांत तो दीस तयारायचो म्हणजे साबाता आदलो दीस. जुदेवांच्या श्रेश्ठ सभेचो एक मानेस्त सांदो आरिमाथेयाचो जुजे देवाच्या राजाची वाट पळोवन आसलेलो तो धैरान पिलातासरशीं गेलो आनी जेजूची कूड मागी लागलो. तितल्या भितरच जेजू मोर्न पावलो म्हण पिलात अजाप जालो. देखून शतपतीक आपोवंक धाडन जेजू येदोळसो मोर्न पावला वयवे म्हूण ताचे लागीं ताणें विचार केलो आनी शतपती लागचें समजून घेतच जेजूची कूड ताणें जुजेक सोडून दिली. जुजेन एक सणाचें लुगट मोलाक हाडलें. जेजूक ताणें कुर्सावयलो देंवोवन त्या लुगटान गुट लायलो आनी कडपान पोकरलेल्या एक फोंडान ताका दवरलो आनी समाधीच्या तोंडाक एक शिळा लोळयली. पूण मोरी मागदलेन आनी जेजूची आवय मोरी ताची कूड खंय निकेपेली तें पळोवन आसलीं. देवाचें उतर हें तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता थंय मोगाळ भाव बनिनो. बाप टायटस ब्रॅन्समा एक याजाक दुसऱ्या महाझुजा वेळार हॉलंड युनिव्हर्सिटीचो अध्यक्ष नाझी सैनिकांनी ताका बंदेन घालो आनी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत ताका व्हेल्लो. थंय ताका इतलो कश्टिलो की ताका सुण्याच्या गुडांत घाल्लो. पावानातल्याक सैनीक हेणे तेणे वेता आसतना ताका सुण्या परी बॉम्ब मारूंक गोंगच्याक आदेश दिल्लो. कठीण सजा ताका मेळली. ही कश्ट ताका सोसूंक जायनासतना त्याच गुडांत तो मरण पावता. ह्या जाकान मरण पावल्या उपरांत त्या सैनिकांक एक ताणें बरयल्ली डैरी मेळटा आनी त्या डैरेंत अशें बरोवन आसलें, जर हांव हें सगळें कश्ट सोंसलां, मार केल्यात, शिक्षा आपणायल्या, तर कुर्सार निरापराधी मरण पावलो क्रिस्त म्हज्या बागलें नासलो. कुर्सार निरापराधी मरण पावलो क्रिस्त म्हज्या सांगाता आसलो. कसली एक आपुरबायची उतरां ह्या याजाकान बरयली. आपल्या कश्टा सांगाता जेजूचो अनुभव ताणें जोडलो. मोगाचनो, मनशा जिवितांत कश्ट आनी दूख एक वांटो आनी तें एक सुमादूर मिलान. आमकां खंयच्या घडयेक कश्ट आखांत आनवारां बे आमचें तें येता म्हूण आमकां सांगूंक जायना. जिविताचे हर एक घडी मनशा सैब संतोश आसूंचें. ह्या खातीर मनीस जायते प्रयत्न करता, पयशे जमयता, घरांनी संतोशान जिवंक तो प्रयत्न करता, मागणें करता आनी कितें कितें करूंक जाता तो करूंक प्रयत्न करता. पूण मनीस कश्ट येता आसतना कितें करी जाय, ताका कितें तयाराय करी जाय, ही एक तयाराय तावन तो मनीस भायर रावता. आयचें हें घडीत आमकां हर एकल्यांक बाप टायटसान आपल्या जिवितांत कश्ट आयल्या वेळार सोम्याक कशें ताणें सांगात करून घेवन आपणाकच समर्पण दिवन कश्टांत जैत वेलें, तशें आमकां हर एकल्यांक जैत व्हरूंक आनी नाझी सैनिकाक संदेश दिल्लो तोच संदेश आमकां दिता. सुखांत तशेंत दुखांत सोम्याचो सांगात आमी भोगया. सुखांत तशेंत दुखांत सोम्याचो सांगात आमी भोगया. सुखांत तशेंत दुखांत, पिडेंत तशेंत भलायकेन,
कश्टान तशें संतोशान म्हूण अर्थ दिवची 2 नांवां आयच्या आमी संभ्रम करच्या आयताराक आसात. पयलें ताळयांचो आयतार, सूख भोगचो आयतार, हाका पाम संडे म्हूण इंग्लिशांत आपयतात. दुसरें सोमयाचो कश्टांचो आयतार, पॅशन संडे म्हणून हाका आपयतात. पयल्यान ताळयांचो आयतार. जेजूच्या जिवितांत जेजूक पुरशांवार वेलें ताळयो घेवन. जेजूक बोबाट मार म्हणाले, जय जय दाविदाच्या पुताक, होजाना. जेजूक अनेक वांटो कळीत आसले. लोक म्हाका आज जय जय होजाना दाविदाच्या पुताक म्हणून होगाळसून व्हरताले आनी तोच लोक म्हाका कुर्सायतका म्हणटाले म्हूण जेजू जाणा जाता. देखूनसू आज आमी 2 रितीर हो आयतार पळयता. जेजूच्या जिवितांत सूख भोगचें, संतोश पावचें आनी दुसऱ्यान आपणाकच कळीत जाता की हो लोक सांडून घालतलो. आज थावन आमी भाग्यवंतो हप्तो प्रारंभ करता. सगळ्या लितुर्जीक वर्साचें एक प्रमुख केंद्र. आमी ह्या हप्त्यांत सोडवणेचो मिस्तेर नियाळटा. भाग्यवंतो हप्तो म्हणलें नांव 4थ्या शतमानांतांच आसा. आनी कित्याक हो भाग्यवंतो हप्तो म्हणून आमी आपयता? देवाच्या पुतान अदीक भाग्यवंत करण्यो केल्लो हप्तो जावन आसा भाग्यवंत हप्तो. देवाच्या पुतान अदीक वर्त्यो करण्यो केल्ल्यो जावन आसा ह्या भाग्यवंत हप्त्यान. देखून हो भाग्यवंत हप्तो म्हणून आमी आपयता. ह्या भाग्यवंत हप्त्यान आमी हर एकलीं ताची भुरगीं जावन आसची भाग्यवंतपणी सांबाळूंक, जेजूचे मिस्तर नियाळूंक, जेजूचे पाशांव नियाळूंक आमकां हर एकल्यांकी आपोवणें दिलां. अशें पयलें वसाप आमी आयकलें इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. सेवकाचें एक गीत आमी आयकलें. देवाच्या सेवकाक देवच विंचता म्हूण आमकां सांगता. देवाचें काम करतना ताका सखत जाणवाय आनी धैर्य दिता. कश्टामदें नश्टामदें तो सांडिनासतना देवाक विश्वासी रावूंक तो आपण दिता. सोंसणिकायेन आनी खालतेपणान आपलें जिवीत मुखार सुन व्हरूंक तो आपोवणें दिता. खंयच्याय कश्टा वेळार देव आमकां सांडिना. खंयच्याय कश्टा वेळार देव आमकां सांडिना म्हणून इजाया प्रवादी सेवकाच्या गितांत आमकां सांगता. आज आमी सोमयाचो पाशांव वाचलो. सोमयाचो पाशांव आमी वर्सांत 2 पावटी वाचता. एक ताळयांच्या आयतारा आनी निमाण्या शुक्रारा. आज वो वांजेल वाचतना आमकां उबें रावन पुरो जालें कोणना. कांय बसया म्हूण बगलें पुरो. 10 मिनटाचो पाशांव आमी आयकत आसतना आमकां अशें बगलें तर जेजून तो पाशांव आपल्या जिवितांत भोगता आसतना कितलें भोगाप जेजूक आयलें जावंक पुरो. आयचें वाचाप आमी आयकल्लें सामार्काच्या सुवार्तेंतावन. सामार्काच्या सुवार्तेंतली उट्टूक वळ आमी वाचली 119 आज वाचली. आनी सामार्क आपल्या सुवार्तेंत 37% तो सोमयाच्या पाशांवा विशयांत बरयता. पॅशन नॅरेटिव्स म्हणून ताका इंग्लिशांत म्हणटात. कित्याक इतलें चड सामार्कान आमकां बरोवन विबारसिला? कित्याक म्हळ्यार आमच्या कश्टा आकांता वेळार सोमी आमकां आसा. सोमी आमकां सांडून घालिना म्हणल्याक आमकां धैर्य दिवच्याक हें पाशांव आमच्या मुखार दवरलां. जेजू आज जेरुजलेमाक प्रवेश जाता. आमी आयकता सुवार्तेंत जेरुजलेमा कुशीन जेजू सोमकोन आसा. जेरुजलेमाक वेचें म्हळ्यार जेजून कश्ट सोंसूंक आनी मरण भोगूंक वेचें म्हणून अर्थ दिता. जेजू आपल्या शिसा सांगात आयल्या वेळार एका गाडवार बसून फुडें वेता. आनी येता आसतना
सगळो लोक ताका स्वागत करता. ताळयो घेवन होजाना होजाना म्हणटा. कशें हांगासर फिल्म एक्टर आयल्या वेळार वा कोणी पॉलिटिकल लिडर एक फेमस आयल्या वेळार ताका स्लोगन सांगून ताका प्रेरीत करतात. तशेंच जेजू की एका राया भाशेन तांणी होजाना होजाना म्हणलें. पूण होजाना होजाना म्हणलें उपरांत कुर्साय ताका म्हणून तांचो आवाज बदलता. जेरुझलेमांत शांतीचें शार म्हणून आपयतालें. जेरुझलेम सिटी ऑफ पीस. पूण जेजूक कुर्सावन शांतीचें केंद्र शहर तांणी नास केलें. आज आमकां ह्या वांजेलांतावन ह्या ताळयांच्या आयताराक कितें आमकां संदेश आसा. आमकां हातांत ताळयो मेळ्ळ्यात. ल्हानपणार आमी ताळयो घेता आसतना खेळटल्या एकामेकाक काण घेवन आनी तें घरा व्हरतल्या. कांयपणी आमकां कुरीस करूंक उत्ता आसा तर तो कुरीस करून आल्तारीर आमी दवरतल्या. ह ताळयो आमकां उडासा काडून दी. आमकां हर एकल्यांकी ताळयो संतोश दिता, खुशी हाडटा. पूण तोच ताळयो आमकांय कश्ट आसात म्हणून दाखयतात. कशें ताळयो आमी उबारता आसतना संतोश पावता आनी तोच ताळयो घरा व्हरून आल्तारीर कुरीस करून दवरता आसतना आमकां हर एकल्यांकी उडास हाडून दी. आमच्या जिवितांत संतोश आसा. सांगात आसी आमकां कश्ट येताले आनी कश्टांत आमी धैर्य सांडचें नाका. सोम्यान आपल्या कश्टा वेळार देवाक उलो मारलो. आमी आमच्या कश्टा वेळार सोम्याक उलो मारया. आमचे कश्ट आमी हाळू करूंक देवाचो आदार आमी मागया. देव आमकां हर एकल्यांकी कश्टांत सुखांत आदार आमकां दिवन दी म्हणून एवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागया. उबी रावया, भवर्तची उसारणी करया. सतमंता देवा सरपदेदरा पापा सर्गाणीक तिच्या रस्तारा जेजू क्रिस्ता सुद्धा आमच्या सौम्या सुपवित्रांवर भितर बेसंबलो आमकां वळेला जल्मलो ताका कुर्सार जोडलो. तो मेल्लो आनी ताका देखे पेलो. तो मेल्ल्यामध्ये देवलो. तिसऱ्या मेल्ल्यान जीवन जालो. सर्गार सोडलो. वचला ते आनी मेल्ल्याची मनसी बी करूंक येतलो. सन्मता पवित्रत्म्या कातोलीक पवित्र सभी भक्तांचो एककार पातकांचे मोक्षणे कुडीचे जीवन मॉन सुस्नाचे जिवीत. आमेन. आमची प्रार्थना आतां आमी सुम्या मुखार उबारुया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी क्रिस्ता परी कलतेपणान सोसणिकायेन आनी सेवेच्या मनभावान आपलो विसाव वावर करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो देश आनी समाज चलोवच्या स राजकीय मुखेल्यांनी लोकां थंय मनास्ताप हाडिनासतना लोकांची गरज समजून शांतीचें समाधानाचें राष्ट्र बांदून हाडूंक करपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जायत्या जाणांक फावो तें काम नासतना निरुद्योगान आपल्या सुमेस्तांनी जिवितांत दिसपडतो ग्रास जोडूंक फावो तो वावर दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितीच्या आमलांक बली जाल्ल्या वडिलांनी तशेंच युवजनांनी तांचें उणेपण वळखून मन बदलून बरें जिवीत जियोंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांजुजेक तशेंच कुटुंबाक समर्पण दिल्ल्या ह्या वर्सा कुटुंबाच्या वडिलांनी कश्टांच्या वेळार कंगाल जायन अशें तुजेर विश्वास दवरूंक आनी मागणें करून कश्टांचेर जैत व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एकोरिस्ताच्या मेजाबावरी हजर जाल्ल्या सुमेस्तांनी जिवितांत येवचे हर एक सूख आनी दूख स्विकार करून तुजेर भरवसो दवरून जियोंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी पर खासगी ते सावा सम्याक पेटवया.
ही सर प्रार्थना तुजे मुखार दवरता सुमया जेजूचे नावे. आमेन. बेटोनी मोगाची बेटोनी त्यागाची निशाणी आमच्या कष्ट वावराची ओपून घे मोगान मानून घे दये काणीक बाबा आमची मोगार तुझ्या भुरग्यांची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदेदार देव बापा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दबाव सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या काणवाड्या बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू कश्टा मरणा वरवीं तुजें बगसाणें आमकां बेगीनच मेळो. आमच्या करण्याक तें फावो न्हय तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम यज्ञाक लागून तुज्या दयाळ काळजाचो माया मोग आमी भोगूंक फावो. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निरापराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दग्ध सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली केस्त नश्ट्या मनशां पासून आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून सगळ्या सरकार आनी संवसार आनी देवदूतांच्या दळबार ताका मान आनी भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या
बापा करूस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्यांत धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेच परी जवान सतास ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाजलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्या तुमचे पसूत आनी सुमेस्त मनशां पसूत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा घरात वावरत सगट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटा तुझ्या सौम्या जेजू आम्ही अग्रेका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणीची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमो सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तुझ्या पवित्र सभेक प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां अंजिश्टाक दिन मेल्ल्या सुमेस्तांक जे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव आमकां मरिया देवाच्या माये संगाती भगवान जुसे ती सोपती भगवान धर्मदुता आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडलो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्तची येणे बरोवशान त्रेकल्या आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेका शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडतात ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. Shita
प्रार्थुया. मोगाळा बापा, अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दोशी केलाय. कुर्सा किलयल्ली जेजूची कूड जाली आमचें खाण, आनी कुर्सार वरयल्लें रगत जालें आमचें पिवन. ताचें मरण आमचो भवर्त घट करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं शेवट पर्यंत रावोंक आनी बरवशाच्या आशेल्ली सोडवण जोडोवंक आमकां फाव कर. त्याच जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. बशा कळोवन येवं. सर्व लोकांनी कोविड-19 हाका लागू जाल्ली नियमां पळोवंक आमी विनंती करता. सर लोकांनी खड्डाय जावन मास्क घालचें. LKG, 8th स्टँडर्ड आनी डिग्री कॉलेजीचें ॲप्लिकेशन पाद्वा ऑफिसांत मेळटात. बेंदूर सोताळो मुकलो अंको मे म्हयन्याच्या 1 तारखेर फायज जाता. ताका तुमची जायरातां, रिपोर्ट्स वा खंयचेंय साधन तुमी केलां तर तें हाण दिवन तुमी दफ्तराक दिवचें. आमचो विगार तांच्या याजाकी दिक्षेचें 40 वर्सांचो जिबल्यो माणिकोत्सव संभ्रमतात. एप्रील म्हयन्याच्या 20 आनी 3 तारखे 23 एप्रिलाच्या सांजेर 5 वरांक मीस उपरांत तांकां उल्हास पाठोवचें कार्य आसतलें. सर फिर्गसगारांक मोगाचें आपोवणें. ICYM एपिस्कोपल सिटी डिनरी मांडून हाडटा इंटर पॅरिश बॅडमिंटन टुर्नामेंट. हें फादर मुल्लास इंडोर स्टेडियमांत चलतलें. आसक्त असल्यांनी खेळांत भाग घेवं येता. सडीत विवार नोटीस बोर्डार आसा. आज आमच्याच फिर्गसगारांतावन आमच्याच कलाकारांतावन नाटणकरचो कुर्सा वाट म्हणलो नाटक आसा. अत्मीक बरेंपण जोडूंक हो नाटक कुमो करतलो. सर लोकांनी व्हड संख्यान हजर जावंक आमी विनंती करता. ह्या नाटकाक जायतो खर्च आसा देखून तुमचें बरें मन दाखयात. हो नाटक इगर्जेच्या मुखल्या ग्रावंडान चलतलो. ह्या वेळार तुमी कोविड-19 दिल्ली नियमां पळोवंक मास्क घालून येवंक विनंती करता. भुरग्याची दोतोन मुखल्या आयतारांनी ना, पूण भुरग्यांची दोतोनीची एग्जाम एप्रील 11 तारखेर 8 तावन 9 वरां पर्यंत आसतली. एप्रील 18 दोतोरनीचो दिवस. एप्रील 25 तारखेर आमच्या फिर्गजीन पयलो कुमगार घेवच्या हर एका भुरग्यांक दोतोर्न एप्रील 19 तावन 21 म्हणसर सांजेर 3:30 तावन 4 वरां पर्यंत आसतली. एप्रील 22 20 आनी 2 तारखेर सांजेर कोण पुरा 25 तारखेर पयलो कुमगार घेता तसल्या भुरग्यांक आनी तांच्या वडिलांक प्रॅक्टीस आनी कुमसारां आसतलीं. भाग्यवंत हप्त्याच्या सेरेमनीच्या खर्चा बाबतींत आमी मोडदूम घेतल्या ₹85 वा सडीत दिवन कुमो करूंक विनंती करता. आज सांजेर 6 वरार गुरकारांची विसवण अप्पर बेंदूर पयलो. आदल्या शुक्रारा कुर्सा वाट चलोवन वेल्ल्या कांय बट्टल पयलो, दुसरो, तिसरो वाड्याघरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. पेजार इगर्जेच्या कुर्सा गुड्यार कुर्साचें भक्तीपण 30 तारखेर 5 वरांच्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत्र प्रारंभ जाता. 6:15 कुर्सा वाटेचें भक्तीपण चलतलें. सडीत विवार नोटीस बोर्डार आसा. आज सांजेर 5 वरांक मीस आसतलें. निमाण्या शुक्रारा हांवेंच थोडे कुरीस हेणे तेणें जमोवन दवरले आसात. 1000 कुरीस आसा लागीं. ताचें प्रदर्शन हॉलांत आसतलें. तुमी एक नादर घालची. आदल्या आयतारा जमो जाल्लें दान ₹42,048. भाग्यवंत हप्त्याचो विवार ह्या परी आसा. निमाणो ब्रेस्तार सकाळीं मिसानांत, सांजेर 4 वरांक मीस, सांजेच्या सेरेमनीक हजर जावंक जायन येतल्या.
6:30 वरार संभ्रामीक मीस त्या दिसाची सेरेमनी 6:30 वराक प्रारंभ जाता. त्या दिसा जावचें कलेक्शन प्रिस्ट एड फंडाक आसतलें. निमाणो शुक्रार सकाळीं 8 वराक इगर्जेन कुर्सावाट आनी 10 वरार इगर्जे वाठारांत कुर्सावाट. निमाण्या शुक्राराची सेरेमनी 5:30 वराक प्रारंभ जाता. कुर्साचो नामान आसतलो. त्या दिसाचें दान 2 उद्देशा खातीर आसतलें. पयलें भाग्यवंत जागे सांबाळचे खातीर, दुसऱ्यान कारिता संस्था मुखांतर बुके आनी पिडेन कश्टोवच्या लोकांक आसतलें. हाल्लेलुयाचो सोनवारा सकाळीं मिसा आसची नात. सांजेर 7 वराक त्या दिसाचें सेरेमनी प्रारंभ जाता. बाप्तिस्माच्यो आंगवण्यो करूंक आसा देखून मिसाक येताना वाती हाडूंक उडास दवरचे. पास्कांचो आयतार सकाळीं 6:30 वराक कोंकणी मीस, 8 वराक इंग्लीश मीस, 9:15 कोंकणी मीस आनी सांजेर मीस आसचें ना. निमाणे ब्रेस्तारा हाल्लेलुयाच्या सोनवारा पास्कांच्या आयतारा फिरगजगारांनी काणिको हाडच्यो. हो काणिको आमी उपरांत आश्रमाक दान दितल्या. सर्व संभ्रामीक मिसा उक्त्या मैदानार सोशल डिस्टन्स दवरून आसतली. सो लोकांनी खड्ड्यान मास्क घालूंक आसतलें. सॅनिटायज करूंक कोविड-19 सेफ्टी कमिटी कुमो करतली. इगर्जी भितर मिसा वेळार मास्क घालूंक उलो दिता. भाग्यवंत हप्त्यांत सेरेमनी उक्त्या मैदा देखून चेरां दवरूंक आसतली. स्वयंसेवकांनी कुमो करची. निमाणे ब्रेस्तारा, शुक्रारा आनी सोनवारा तुमी सकाळीं येवन आमकां कुमो करचें. तुमचीं वाहनां सेंट ॲग्नेस स्पेशल स्कूल ग्रावंड वा सेंट ॲग्नेस कॉलेज ग्रावंडांत पार्क करचीं. ह्या वर्साचें वार्शीक गरबेट आनी बेजमेंतां सोंपल्यो. गरबेट वेळार सहकार दिल्ल्या सरगुरकारांक, वाड्या प्रतिनिधींक आनी सांगात दिल्ल्या सर्वांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां तुमचे लागीं विगार उलयतालो. मोगचेनो गेल्या त्या वर्सा हो अवकाश आमकां मेळोंक ना आनी ह्या वर्सा भोवस कश्टांनी हो एक अवकाश मेळ्ळा. भगवंत हप्तो संभ्रमचो आनी ह्या खातीर दयाकर मागा सगळें आमचें कार्य भगवंत हप्त्याचें अर्थाबरीत आनी बऱ्या तरेन जावंक आनी ह्या खातीर तुमचो सहकार चड गरजेचो. कोविड-19 रुली नियमां म्हणजे मास्क कड्डायचें जालां. कानाक शिरकायला पावना ते तोंडाक आनी नाकाक घालूंक. त्या देखून इगर्जे भितर कोणीय मास्क सोमाक घालिना जाल्यार तांकां एक पुटी आमी रिक्वेस्ट करता. पूण तांणी परत तशेंच केलें जाल्यार खंडीत जावन तांकां भायर बसोवंक अवकाश कर दिता. आनी फाल्यांच्या भगवंत हप्त्याच्या लितुर्च्या वेळार स्वयंसेवक तुमकां सकड मार्गदर्शन दिवंक प्रयत्न करतात. त्या देखून सक्कळी कुशे प्रकार जायचे म्हूण जायना. त्या देखून पोलीस आसतले आनी कमिशनरान पुलीस कमिशनरान आमकां ह्यो सर रिती पाळल्यार इगर्जेच्या कॅम्पसा भितर आमकां म्हळ्यार बिंदुराक मात न्ही सगळ्या DSCक कॅम्पसा भितर आमचे लितुर्जेक कार्य मांडून हाडूंक अवकाश दिला. त्या देखून तितलो आमकां मेळिल्ल्या देवाक अर्गां दिवया आनी त्या प्रकार आमी चलोवंक प्रयत्न करया. स्वयंसेवकांनी तुमकां मार्गदर्शन दिता आसतना तुमच्या आनी सर्वांच्या बऱ्या खातीर तें जावन आसा. त्या देखून जागृताय सांबाळची आमची गरज एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर. हें तुमी मतीन दवरचें आनी दिल्ल्या नियमा प्रकार चलोवंक प्रयत्न करचें. पूण अवकाश आसा सगळ्या लोकांक तुमकां सुमेस्तांक ह्या मुखल्या कार्यांनी भाग घेवंक. दुसऱ्यान आयचे दिसा आमचे संगत आसात आदले विगार भोवमानाधिक अँटनी शेरा आनी तशेंच भोवमानाधिक पीटर डिसोजा गवळी केंद्राचो निर्देशक. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयची लितुर्ची युवा सणांची म्हूण सांगिल्ली आमी YCS आनी तशेंच CLच्या संद्यांनी मेळोवन खॉयर भोव बऱ्या तरान आनी तशेंच लितुर्ची मांडून हाडल्या. तांकां आनी आमच्या खॉयर मास्टर ऑझी
आनी वसांत खेळ्ळा आनी सहकार दिला सुमेस्तांक देव बरें करूं. आज संजेर तुमी येदोळ आयकलां कुर्सावाट वो एक अनभोग नाटक न्हय, कुर्सावाट रेसूच अनभोग भोव सुबीत रितीन भोव अर्थाभरीत रितीन तांणी तयार केला. संजेर 7 वरां तुमकां सुमेस्तांक आपूण आसा तुमचे कदेल आमी अमनात करून दवरता. येया आनी कुर्सा वाटेचो अनभोग जोडा. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं, तुमच्यो तकल्यो बागया. काकुळदारा बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कश्टा मरणांत तुमकां माया मोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा साकरी करून सुभामपणी तसो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावो. आमेन. आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां ससनाच्या मरणांतली सोडयली. आतां तो अमर जिवीत तुमकां फावो करूं. जेजू आमच्या मोगान सारको कालतो जालो. ताच्या कालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणांत तुमकां वांटो मेळो. आनी सर्पदेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवय सदां आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. San Sebastião, Ama pasot beneficor, bagyon kusace chudwe, nevaram kam seleva, amcha dusmanante, bapache ani putache ni pavitat mechanavi. Amen.